मोरयेक आमी कॅथोलीक मात्र न्ही मुस्लीम सहित मानतात. कुराणाची पानां तुमी वचतिल्यार थंयसर एक अध्याय मोरयेचेरच आसा आनी मुस्लीम जाल्यार मोरयेक तिचेंच एक स्थान तांच्या धर्मांत ते दितात. पूण कित्याक थोड्या पंगडाचे मोरयेक कुशीक दवरतात, कित्याक मोरयेक मान दिनात? मोरयेक कॅथोलीक मात्र न्ही, कॅथोलीक न्ही असचे मान दितात. ऑर्थोडॉक्स तशेंच प्रोटेस्टंटी मोरयेक मान दितात. क्रिस्तांवांनी दिवचे बरी दिनात जावंक पुरो, पूण मोरयेक ते न्हे घालनात. तशेंच मुस्लीम भाऊ भयणी मोरयेक वर्तो मान दितात. आतां मोरयेक वर्तो मान दितात म्हणटना आमी समजूचे आमी दिवच्या त्या गौरवाक आनी मोरयेंतय आमकां आसच्या भक्तीपणाक आनी तांकां मोरयेंतय आसच्या गौरवाक जायतो फरक आसा. आमचें भक्तीपण त्याच नमनेचें भक्तीपण तांचें न्ही. मुस्लीम पुस्तकां प्रमाणे ह्या संवसारांत जियेल्ली श्रेश्ठ स्त्री म्हळ्यार मोरी. मुस्लिमाच्या टॅक्स्टा प्रमाणे, तांच्या बरपा प्रमाणे. आनी त्या उपरांत येवची स्त्री फातिमा, ती महम्मदाची धूव. आतां कुरान, इस्लाम धर्माचो पवित्र ग्रंथ, मोरये विशयंत जायते उलयता, मोरये विशयंत जायते विवर दिता. प्रत्येक जावन तिणें खंयचेंच पातक नासतना गर्भ संभोवचें आनी उपरांत बोडव्यान येवन मोरयेक बरी खबर दिवची, मोरयेन एलिझाबेथेक भेट दिवची आनी मोरयेन जल्म दिवच्यो, हे सकट विवर कुरानांत आमकां दिसूंक मेळटात. आनी एक कडेन अशें बरोवन आसा की बोडवे मोरयेक येवन सांगतात, ओ मेरी, गॉड हॅज चोजन यू अँड प्युरिफायड यू and elected you above all the women of the earth. पळया, बोडवे मोरयेच्या लागीं येवन म्हणटात, मोरये तूं सकड स्त्रियां मध्ये भाग्यवंत, कित्याक देवान तुका एका प्रत्येक मिसावा खातीर विंचलां. आनी मोरी मुस्लिमा प्रमाणे एक ट्रू सायदा, म्हणजे एक वर्ती प्रामाणीक स्त्री जावन आसा. हांवें म्हळें मुस्लिमाक मोरयेचेर गौरव आसा म्हणटना आमचें बरें भक्तीपण ना, आमचें बरें भक्तीपण ना. तांच्या पुस्तकांनी मोरये विशयेन सांगलां जाल्यार आमी आदारच्या भक्तीपणाक आनी तांकां आसच्या गौरवाक जायतो फरक आसा. पवित्र सभा लितुर्जीक वर्साक एक कॅलेंडर तयार करता. म्हळ्यार लितुर्जीच्या वेगवेगळ्या काळार कसले पुरो संभ्रम आसात, कितें पुरो आमी करूंक आसा, कशें आमची लितुर्जीक जिणी मांडून आसा, ह्या विशयांत एक कॅलेंडर. तातूंत थोडे उल्लेख कशे आसात. महापरब म्हणून आसा, फेस्त म्हणून आसा, स्मरण म्हणून आसा, वा सादे दीस म्हणून आसात. हें सगळें कितें, हाचो अर्थ कितें, कित्याक अशें विंगड केल्यात, हें समजून काण घेवया. देवस्तुतेचें वरस. इस्कोलाक गेल्यार थंय शैक्षणीक वरस म्हूण आसा, शिकपाचें वरस. आर्थीक वेवस्थेंत फिस्कल इयर म्हणटात. तशेंच आमच्या देवस्तुतेंत देवस्तुतेचें वरस आसा आनी तें समजोवचें बारीच गरज. आनी ह्या देवस्तुतेंत जायतीं परब जावं पुरो क्रिसमस, पास्कां फेस्त, पेंतेकोस्त, हीं व्हडलीं फेस्तां. आनी हाचे उपरांत उरल्या गेल्ल्या सकडांक आमी म्हणचें आसा फेस्त. आज सांत आंतोनीचें फेस्त, आज मोंती फेस्त, फाल्यां सांज जुवांवाचें फेस्त, अशें सकडांक आमी फेस्त फेस्त म्हणटा. पूण ही गरज मातेन सक्कडी फेस्त न्ही, सक्कडी
फेस्त न्ही इगर्ज मतेंत वा देवस्तुतेंत प्रमुख 3 वांटे आसात आनी ताका इंग्लिशांत सोलेमनिटी कोंकणींत परब म्हणटात. दुसऱ्यान फेस्त इंग्लिशांत फिस्ट आनी तिसऱ्यान स्मरण वा मेमोरियल. हातूंत कितें फरक आसा अशें कित्याक घडलां आमी समजून घेवंक फावो. आतां इगर्ज मतेन थोड्यांक परब म्हणा आनी थोड्यांक फेस्त म्हणा आनी थोड्यांक स्मरण म्हणा आनी अशें वांटे करचे मुखांतर आमकां तें सक्कड एका वेवस्थीत रितीन मांडून दवरलां आनी त्या काळार तें एक फेस्त गी वा ती एक परब गी वा तें एक स्मरण गी आचरण करचे मुखांतर देवाक मान दिवंक देवाक होगळीक दिवंक आमकां आदार दिला. आनी मात्र न्ही अशें आमी त्या त्या फेस्ता दिसा त्या त्या परबे दिसा तो एक मिस्तेर नियाळचे मुखांतर आमच्या साल्वसांवाची चरित्र्या समजून घेवंक आनी तो मिस्तेर आमच्या जिवितांत कशें लागू करचें आमी कशें तो जियोवचो म्हूण समजून घेवंक आदार जाता. आतां आमकां कळीत आसा सुरविल्ल्या इगर्ज मतेंत जायते कश्ट आसले दोगदोणी आसले. क्रिस्तांवांक तांचो धर्म उक्त्यान पाळोवंक अवकाश नातलो. जो कोण क्रिस्तांव म्हणून दिसून येतालो ताका जिवेशी मारचें ताका कश्ट दिवचें असलें सक्कड आसलें. पूण 4थ्या शेंकड्यांत कितें जालें राय कॉन्स्टंटायन क्रिस्तांव जालो आनी तेन्ना ताणें क्रिस्तांव धर्माक आपणाचो एक परमिशन दिवचे मुखांतर ताच्या सगळ्या आडाळतेंत क्रिस्तांव धर्म पाशारीचें ताणें आदेश दिलो आनी अशें ताणें क्रिस्तांव धर्माक पेट्रनेज दिल्ले उपरांत सगळ्या रोम साम्राज्यान खंयसर ताची पदवी आसली थंयसर सक्कड क्रिस्तांव धर्म वाडलो आनी इगर्ज माता वाडली. आनी असल्या संदर्भार कितें जालें धार्मीक आचरणांय चडलीं. सकळांक आतां परमिशन आसा पयलें परमिशन नासलें कांय फेस्तां तें करूंक जायनासलें पब्लीक आचरणां नासलीं पूण आतां रायान परमिशन दिलां म्हणटाना लेख नातलीं आचरणां चडलीं. आनी हर एक दियेसींत तांचेंच म्हणलें फेस्त एका दियेसीन आज फेस्त आनी एका दियेसीन त्याच दिसा फेस्त आनी अशें घुसपट गोंदळ चड जाली. आनी जेजूक संबंद जाल्लीं फेस्तां आचरण करच्या बदलाक त्या दिसा सांताचें फेस्त आचरण करूंक सुरू जालें. पळया जेजूची फेस्तां पयलें स्थान घेतात त्या उपरांत सांताचें हांगासर सांताच्या फेस्तांक चड महत्व दिवंक सुरू केलें. आनी अशें जायतें कन्फ्युजन खंयचें फेस्त खंयच्या दिसा आचरण करचें तें फेस्त गी तें स्मरण गी अशें जायतें कन्फ्युजन आसलें. आनी एब्युजस म्हळ्यार नाका जाल्लीं आचरणां चालते रायलीं. आनी हें कावन्सील ऑफ ट्रेंट म्हणले कडेन एक सभा जमली आनी थंय मुसोर असलें एक कन्फ्युजन आसलें. कावन्सील ऑफ ट्रेंट 1545 तावन 1563 ह्या वर्सां मदें जमलेली आसा. आनी उपरांत कितें जालें ह्या एका सभे उपरांत इगर्ज मतेचीं आचरणां वेवस्थीत रितीन मांडून हाडचें आमी पळयता. तांकां मेन प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार ही फेस्तां कशें मांडून हाडचीं फेस्तां कशें मांडून हाडचीं. मात्र न्ही तांकां एक निर्दिश्ट दीस दिवंक आसा. कसो हो दीस दिवचो हें तितलें सुलभाचें काम न्ही मोगाळ भोवन आनी बण्णो. सुमार 450 वर्सांनी 450 वर्सांनी असली एक रीत रिवाज वा असलें एक प्रयत्न चलूनच आयला. पळया जेजूचो जल्म सांजवांव बाप्तिस्ताच्या जल्माच्या गी प्रमुख
म्हणटना जेजूच्या जल्माक चड म्हत्व दिवचें. त्या उपरांत स्नानीक जुवांचो जल्म. आतां स्नानीक जुवांचो जल्म सांत जुवांव लातेरान इगर्ज माता वा इगर्ज समर्पिल्ल्या फेस्ताच्याकय प्रमुख जावन आसा. पळया, तशेंच मोरयेच्या जल्माचें फेस्त आनी खंयच्याकय सांताच्या फेस्ताच्या जल्माच्याकय प्रमुख. अशें म्हणटाना मुखार भवनो आनी भयणीनो, खंयचें फेस्त पयलें हेजें, खंयचें फेस्त फर्स्ट जाग्यार, खंयचें फेस्त सेकेंड जाग्यार, खंयचें फेस्त थर्ड जाग्यार अशें वांटें करचें पडलें. म्हणटना तें चड कश्टाचें जावन आसलें. आनी आमी पळयता की दुसऱ्या वातिकान महासभेन, सेकेंड वॅटिकन कावन्सील, इगर्ज मातेंत जायती बदलावन हाडलें हे कावन्सील. आनी मात्र न्ही, देवस्तुतेंत जायती बदलावन ह्या सभेन हाडलेलें जावन आसा. तांणी उरिल्लें सक्कड, हाच्या पयलीं आसलें सक्कड वांटे फांटे वा विंगडन पयस करून तांणी 3 संगती प्रमुख म्हणून लेखल्यो. एक परब, दुसरें फेस्त, तिसरें स्मरण. सोलेमनिटी, फिस्ट आनी मेमोरियल. तर आतां सोलेमनिटी, परब म्हळ्यार कितें? 3 नमुनेची आचरण आसा म्हळ्यार हांवें, सोलेमनिटी, फेस्त आनी स्मरण. हातूंत सोलेमनिटी उंचल्या वर्गाचें, हायेस्ट रँक. आनी सुमार 24 परब, कोंकणीन आमी परब म्हणटा, असल्यो परबो आमच्या इगर्ज मातेच्या कॅलेंडरांत आसा. आनी ह्या परबे वेळार कितें चलता? जेजूच्या जिवितांत घडलेलें एक प्रमुख घडीत, तशेंच क्रिस्ती वा कातोलीक पवित्र सभेच्या वा भावार्थाच्या एका प्रत्येक सताक आमी त्या दिसा नियाळटा. दाखल्याक सांगचें जाल्यार क्रिसमस, तेगारायेचें फेस्त वा देव दर्शनाचें फेस्त, इस्टर पास्का फेस्त आनी इस्टर उपरांतलो एक हप्तो, इस्टर ऑक्टेव, पेंतेकोस्तो आनी पवित्र त्रित्वेची परब, जेजूचें स्वर्गारोहण, जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त, जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त, जेजुरायेची परब. हे सक्कड परब, पळय म्हाका फेस्त म्हणून येता कित्याक आमी तशें म्हणटा, हे सक्कड परब, सोलेमनिटी. तशेंच ह्यो जेजूक संबंद जाल्ले परब जाल्यार मोरयेक संबंद जाल्ली परब आसा. कसली? द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन, मोरी कथावीन गर्भी संभवलेली परब, मोरयेचें स्वर्गारोहण आनी तशेंच मोरयेक बरी खबर हाडलेलें परब, तशेंच मोरी देवमाताची परब. जेजूक संबंद जाल्ले परब, मोरयेक संबंद जाल्ले परब. आतां तशेंच थोड्या सांतांक संबंद जाल्ली परब आसा. खंयची? सांत जुजे, तशेंच जुवांव बाप्तिस्ताचो जल्म, तशेंच सांत पेद्रू आनी पावलूची परब आनी सर्व सांता भक्तांची परब. पळया, जेजूक संबंद जाल्ली परब, मोरयेक संबंद जाल्ली परब आनी सांता भक्तांक संबंद जाल्ली परब. आतां थोडे परब ऑब्लिगेटरी म्हळ्यार आमी त्या दिसा मिसांत भाग घेवंकूच जाय. थोडे तुमकां सांगचें जाल्यार मोरी देवाची माता, मोरयेचें स्वर्गारोहण, सर्व सांता भक्तांची परब, क्रिसमस, हे सक्कड आमकां ते कायदो बांदता. त्या दिसा आमी मिसांत भाग घेवंकूच जाय. पूण उडास दवरया, अशें कायद्याचे दीस आसचे सक्कड सोलेमनिटी जायनात, सक्कड सोलेमनिटी जायनात. तशेंच सर्व परब कायद्याचे जायनात. सर्व सोलेमनिटी वा परब कायद्याचे जायनात. एक दाखलो तुमकां दिता. सांत जुजेचें परब मार्चाच्या 19 तारखेर आमी संभ्रमता. ती काड्डायचो दीस न्हय. तशेंच सांत पेद्रू आनी पावलूची परब आमी संभ्रमता. तोय कायद्याचो दीस न्हय, कायद्याचो दीस न्हय.
वय मुखार भोवन न्ही बडिनो हर एका ह्या सोलेमनिटीक परबेक एक फिक्स्ड दीस आसा, एक फिक्स्ड दीस आसा. दाखल्याक डिसेंबराची 25 तारीख जेजूच्या जल्माची परब, तशेंच नोव्हेंबराची 1 तारीख सर्व सांता भक्तांची परब, तशेंच डिसेंबराच्या 8 तारीख मोरयेचें कथावीन गर्भी संभव आमी संभ्रमता. थोड्या सोलेमनिटीक थोडे परब ताका फिक्स्ड डेट ना. दाखल्याक तुमकां सांगचें जाल्यार इस्टर पास्कां फेस्त ताका ताचीच म्हणली डेट ना. पास्कां फेस्ता उपरांत 50व्या दिसा आमी पेंतेकोस्त संभ्रमता म्हणटना ताकाय ताचीच म्हणली डेट ना. आनी पास्कां फेस्ताचेर हुंदोन कितें जाता, पवित्र त्रित्वेचें फेस्त आमी संभ्रमता. पेंतेकोस्ता उपरांतल्या आयतारा संभ्रमचें. कॉर्पुस क्रिस्ती जेजूच्या कुडी रक्ताची परब पेंतेकोस्ता उपरांतल्या दुसऱ्या आयतारा आमी तें संभ्रमता. तशेंच सेक्रेड हार्ट जेजूच्या पवित्र काळजाची परब ती केदळ आमी आचरण करता. जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त आचरण केल्ल्या उपरांतल्या शुक्रारा दीस आमी तें संभ्रमता. आतां तो दीस सोलेमनिटी म्हणून कशें कळटा, आमी आतां मिसाक गेल्ल्या वेळार तो दीस सोलेमनिटी वा परब म्हणून आमकां कशें कळटा. सामान्य जावन एक परब आदल्या दिसा सुरू जाता, ताका सांजेचें मागणें आसा, इवनिंग प्रेयर आसा, आनी ताका रातीचें मीस आसा, जागरणेचें मीस आसा. आनी चिंत्या तो दीस हप्त्या मदें येता जाल्यार, परबेचो दीस हप्त्या मदें येता जाल्यार त्या दिसाचें मीस आयताराच्या मिसा बरीच आसता. आयताराच्या मिसा बरीच आसता. 3 वासपां आसतात. ताचे उपरांत थंयसर महिमा आसा आनी थंयसर भावार्थाची उसारणी सतमंताय आमी म्हणटा. आनी त्या दिसाची मिसाची मागणी त्या दिसाच्या आचरणाचेर जावं पुरो तें जेजूचें परब वा मोरयेची परब वा सांताची परब, पूण त्या मिसाची सकड मागणी त्या दिसाच्या त्या परबेचेर हुंदोन आसात. मोरयेची जाल्यार मोरये विशयन, सांताची जाल्यार सांता विशयन. अशें त्या दीस परब म्हूण आमकां कळटा पयलें. दुसरें फेस्त, इंग्लिशान आमी फिस्ट म्हणटा आमी. आतां फेस्त कोणा विशयन, प्रत्येक जावन एका सांता विशयन, एका सांता विशयन प्रत्येक जावन सर्व आपोस्तलांचें आमी फेस्त संभ्रमता. त्या सांगता सांत आपोस्तल न्ही आशिल्ल्या थोड्यांचें सांतांचें आमी फेस्त संभ्रमता. सिमांव आनी जूद, सांत स्टेफन, तशेंच आंज बडव्यांचें फेस्त अशें आमी संभ्रमता. जेजूक संबंद जाल्लीं थोडीं फेस्तां आसात. खंयचीं तीं? जेजून पवित्र स्नान घेतिल्लें फेस्त, आनी सांत पावलाचें कन्वर्शन, तशेंच जेजूचें रुपांतराचें फेस्त, जेजूक संबंद जाल्लीं. मोरयेक संबंद जाल्लीं थोडीं फेस्तां आसात. मोरयेन एलिझाबेथेक भेट करची, जेजूक तेंपलांत भेटयलेलें फेस्त, पवित्र कुटुंबाचें फेस्त, मोरयेचो जल्म, तशेंच सांजुवांव लातेरन रोमांत आसची इगर्ज ती समर्पिल्लें फेस्त, तशेंच कुर्साचें भाग्यवंत कुर्साचें फेस्त, जेजू पेद्रूच्या सदरेचें वा पेद्रूच्या बसकेचें फेस्त. पळया, असलीं फेस्तां आसात. जेजूक संबंद जाल्लीं फेस्तां आसात, थोड्या सांता भक्तांक संबंद जाल्लीं फेस्तां आसात, तशेंच थोड्या इगर्जांक संबंद जाल्लें फेस्तां आसात, आनी सामान्य जावन सर्व धर्मदुतांची फेस्तां आमी संभ्रमता. आतां ह्या दिसा कितें आसा की म्हळ्यार थंयसर महिमा गायतात आनी सत म्हणटा मनोजेच म्हणू ना, मनोजेच म्हणू ना. आनी हर एका फेस्ताक ताचीच म्हणली एक फिक्स्ड डेट आसा, फिक्स्ड डेट आसा. परब आमी समजून घेतलें, फेस्त कितें म्हूण समजून घेतलें, आनी आतां मेमोरियल, स्मरण म्हळ्यार कितें. स्मरण म्हणटा आसतना
थंयसर एक प्रत्येक सांताक आमी मान करता आनी त्या स्मरणेक एक ताचोच म्हणलो दीस आसा पर्टिक्युलर दीस पूण ह्या वर्सा 2018 पाप साहेबान आनी एक स्मरण करचेलां मेमोरियल करचेलां तें जावन आसा मोरी इगर्ज मातेची माता मेरी मदर ऑफ चर्च तें पेंतेकोस्तो आयतारा दीस संभ्रमता पेंतेकोस्तो आचरण केल्ल्या सोमारा तें स्मरण आचरूंक आसा पेंतेकोस्ताक ताचीच म्हणली डेट ना म्हणटना ह्या स्मरणेकी ताचीच म्हणली डेट ना तें बदलून वेता वा दुसऱ्या उरल्या सकड आमी पळयता जाल्यार हर एका स्मरणेक ताचोच म्हणलो दीस आसा आतां त्या दिसा कोणाचें आमी स्मरण करता त्या सांता विशयंत पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा जाल्यार थंयचें वाचप आमी घेता प्रत्येक जावन तुमकां सांगचें जाल्यार मार्ता विशयंत मार्ताचें स्मरण करतना ताचे विशयंत पवित्र पुस्तकांत बरयलां त्या देखून ताका संबंद जाल्लें वाचप घेवयेत एखाद्या वेळा कांय बरोवंक ना जाल्यार त्या दिसाचें वाचप तें आमी घेवयेत नॉर्मल रिडींग घेवन त्या दिसा आमी मीस भेटोवयेत आतां आमी पळयता जाल्यार हर एक स्मरण सगळ्या इगर्ज मातेक लागू जायना आमच्या भारतांत सेवा दिवन अंतरलेले थोडे सांत आसतले तेन्ना तें आमकां लागू जाता आमकां चड मोगाचें जाता पूण श्रीलंकाच्यांक तितलें मोगाचें जायनात वा अमेरिकाच्यांक तितलें मोगाचें जायनात तेन्ना तें हांगासर स्मरण जाता उरले कडेन स्मरण जायना ताका आमी ऑप्शनल मेमोरिया म्हणटा ऑप्शनल मेमोरिया म्हळ्यार तें स्मरण आचरण करयेत आचरण करनासतना रावयेत तें त्या फिरगजेकी वा त्या दिसजेकी तें सोडलेलें जावन आसा आनी अशें मोगाळ भोवन न्ही भणीनो त्या दिसा त्या एका सांताक मान करचे मुखांत्र कितें जाता काय म्हळ्यार ताचें जिवीत नियाळूंक ताचें शेगून पाळूंक आमकां आदाराचें जातात परब फेस्त स्मरण त्या उपरांत आनी एक वांटो आसा फेरियल वा सामान्य दीस म्हणून आतां हो फेरियल म्हणचो शब्द लातीन भाशेंतल्यान आयला फ्री म्हळ्यार रजेचो दीस म्हणून रजेचो दीस म्हणून आतां इगर्ज मातेंत हे दीस सोमारातावन शुक्रारा पर्यंत आसात आनी सामान्य जावन इगर्ज मातेच्या कॅलेंडरार सामान्य काळ म्हूण आसा वा ऑर्डिनरी टायम सादारण काळ त्या टायमार हे दीस येवचे जावन आसात म्हणजे त्या दिसा खंयचेंय फेस्त ना खंयचीय परब ना खंयचेंय स्मरण ना सादारण दीस आनी असल्या संदर्भार मीस भेटयतल्या याजकाक खंयच्याय एका सांताचें मीस भेटोवंक वा पवित्रत्मेचें मीस जावं दी वा खंयच्याय सांता भक्ताचें मीस जावं दी तें भेटोवंक थंयसर अवकाश आसा अशें 4 वांटे देवस्तुतीचें वर्स केल्यांत परब श्रेश्ठ संभ्रम त्या उपरांत दुसऱ्या वर्गाचें फेस्त त्या उपरांत स्मरण आनी त्या उपरांत सामान्य दीस